जल्माचो दीस तुजो हें आमी म्हणटा न्हय. केन्ना म्हणटा? जेन्ना कोण आपलो वाडदिवस हो जल्माचो दीस संभ्रमता. आयज आमी आमच्या सगळ्यांचो वाडदीस म्हणून संभ्रमता. इगोर्ज मात आयज घडोवन आयली. देवान जेन्ना आमकां रचलेली तेन्ना ताणें आमकां आदाव आनी एव ही आमची मूळ बाप आनी आवय तांचे सून सगळ्या जाणांक एकठांय केल्ली. आनी कशें केल्लें? सुस्कारांतल्यान. पूण कितें जालें? देवान आमकां एक गूण दिलेलो आसा, स्वतंत्रपण. म्हणजे आमच्यान ऑटोमॅटीक करूंक जायना. आमच्यान आमचें मन लावन तें करूंक जाता. आतां एक मोटर म्हणनाय तूं, तें मोटर प्लेन कशें उडोवंक जायना, पूण आतां तें कोत्तात म्हणनाय. पूण तें दर्यान वचूंक जाय, पूण तें कोत्तात आतां. म्हणटच ताका एक खास म्हणजे काम आसा तें कोत्ता. ते भाशेन इगोर्ज मात हें सगळें काम बरोबर कोत्ता. आमकां सगळ्या जाणांक घेवन आमी कुडीचे जेजूचे सांदे हे भाशेन जेजून आमकां घडोवन हाडल्या आयच्या दिसा. म्हणटच जेन्ना तेन्ना आमकां तें स्वतंत्रपण दिल्लें तें आमी कितें करूंक लागल्या? आमी आमचेच सस्तुंगी जिवंक लागल्या, दुसऱ्यांक विसरूंक लागल्या. आनी हाका लागून आमी खूब फाटीं दुसऱ्यांक जोवता. कित्याक ती आमकां म्हणनाय तूं फुडें वचोंक दिना अशें चिंततात आमी. ताका देणी आनीक सुबेज आहा. हें हांगसर घडना. जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान जियेता तेन्ना आमी सगळे सांदे एकामेकाक तेंको दिता. आनी हाका लागून आमचो मनोभोव बदलोंक जाय. आयची वाचपां आमकां तें सांगतात, कळयतात की पवित्र आत्मो आयलो तेन्ना ती आठव्या भासांनी उलोवंक लागली. ती घोडेक एकूच भास उलयताली, पूण पवित्र आत्मो हें सगळें बदलतालो. हे भाशेन आमच्या जिवितान घडटा. बागेवन फ्रांसिसाच्या जिवितान घडलें. तो कितें करतालो? ताची कला आपल्या पासत वापरतालो. आपणाक व्हडलो जावंक जाय म्हणून तो वावुरतालो. पूण इनासान म्हणजे देवान इनासा वरवीं ताका सांगलें, बाबा हो तुजो फुडार न्हय, असो तूं जियेत जाल्यार थिंजरूच उरतलोय. पूण देवाचो वावर तो तूं करीत आनी तुजें जिवीत ताका भेटयशी जाल्यार देव तुजे सवेन जें करतलो तें तुका पर्यंत कळचें ना. आनी आतां आमकां कळलेलें आसा कितें ताचें सवें देवान केलें आनी आजून पर्यंत करीत आसा. तें आमच्यान करूंक जायना, कोणाच्यानूच करूंक जायना. सगळ्या लोकांक एकठांय करूंक आमच्यान जायना. देव ताचें सवें करता. हे भाशेन सांत भक्त पळय आसात ते जेजूच्या एकवटान जियेतात आनी जेजू तांचें सगळें करता. तेच भाशेन आमी सगळीं जाणां आमी एकसुरीनान जेजू आमचें सवें आसा आनी ताचो पवित्र आत्मो आसा आनी बापूय आमचें सवें आसा. पवित्र त्रित्वी आमच्या प्रत्येका सवें आसा. हें आमी हिचोच जाणा. तर आमी आमच्याच जिवितान बरोवन आसा, आपल्यापणानूच आसा, हें सगळें विसरता आमी. ताका लागून आमकां देवान कितले देण्यांनी भरलेलीं आसा, कितलीं ताच्या पवित्र आत्म्याची फळां आसा तें आमी बिलकूल नको. कित्याक आमच्याच वस्तुंगी आमच्याच थोड्या हातुनी भरलेलीं आसा. प्रॉब्लम समस्या आसा पळय तातूंतच आसा. तांचेर आमी ध्यान मन लावंक फावना. एक मात्र आमी मनांत दवरया. जेन्ना जेजू उदकायल्यान चलून तांची सोची येतालो ते नावींत आसलेले, बोटींत आसलेले, ते भियेले. ते समजले की तो आतां भूत म्हणून. पूण मागीर जेजून ताका सांगलें, हांव भूत न्हय, हांवच. तूं जाल्यार म्हज्यान आतां तुजे सोची ह्या उदकायल्यान चलोन येवंक जाता? जेजून सांगलें ताका ये म्हणून. आतां उदकायल्यान चलोंक कोणाक जाता? उदकायल्यान चलोंक म्हणजे आमच्यान ते भाशेन करूंक जायना, पूण जेजू कडेन जाता. पूण आमी असलें कोत्ता आसतना आमचे दोळे हिंचूर लावंक जाय
जेजूचेर नोय उदकाचेर नोय म्हूण लारांचेर आमकां प्रॉब्लेम जाली की ना तातूंतूच आमी बुडटा आनी मागीर तातूंतूच आमी काबार जाता ना आमचे कसलेंय प्रॉब्लेम आयलें की ना आमचे दोळे जेजूचेर थिरावंक जाय जेजूच्या एकवटान रावंक जाय कित्याक आमी सगळीं आमचे पासत जियेना आमी देवा पासत जियेता देवान आमकां जेजू दिलेलो आसा आनी आमचे दोळे सदांच आमी जेजूचेर लावया आनी आमचो सुस्कार जेजूच्या एकवटान दवरया आमकां कांय लागपाक ना लागलें जाल्यार तातूंतल्यान आमकां जे अणभव मेळटले ते आमकां अदीक आनी अदीक मेच्युअर करतले जिवितांत कितें घडटा तें आमकां कळोंक लागतलें आनी दुसरी जेन्ना हे भाशेन संस्थात भोगतात तांकांय आमी आजीर जावन म्हजें सगळें देवान कितें करून दाखयलां ते भाशेन आमी तांकां तेंको दितले आनी तांकां समजून कितें तांकां सांगूंक जाय आनी कशे भाशेन ताणेन आपलें जिवीत सारूंक जाय ते भाशेन आमी समजीकायेन हें जावन आसा पवित्र आत्म्याचें देणें आमी एकामेकाक बरे भशेन लेखतले तेंको दितले आदार करतले कित्याक आमी सगळीं जाणां एकेच कुडींतली जेजूचे कुडींतली ताका लागून आमी न्हय जेजू आमचें सगळें वावुरता आनी ताका सहकार आमी करूंक जाय ताचे कुडींत एकामेकाक बरेपण दाखोवच्याक अशें तर करीत जाल्यार प्रत्येक आमचो कुटूंब इतलो बरो जालोलो आसा पूण अदीक तो जावच्याक हे भाशेन आमचे दोळे जेजूचे थिरावया बाकीचें आमी ताकाच सहकार करून घडोवन हाडटले मोग शांती सगळें जें दिवंक जाय तितलें कित्याक हातून सर्गीचें राज आयिल्लें आसा जेजू हाकाच लागून वावुरतालो सर्गीचें राज येवच्याक आनी सर्गीचें राज आमच्या काळजांनी आसा ताका लागून देव आमचें सगळें आसा जाल्यार आमकां सगळें मेळ्ळें आमचे दोळे ताचेरूच थिरावया सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंठेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना देवूच आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता आदीं ते भाशेन ताणें केल्लें तें आतां पर्यंत करीत आसा पूण आतां आमकां ताचो पवित्र आत्मो दिता जेजून आमकां पातकांतली सुटका दिल्ली आसा आपलेपणांत जेवपाक न्हय पूण ताच्या देवपणांत जेवच्याक तो आमचे सगळें प्रत्येक सुस्कारांत येता तो सुस्कार भायर सोडटना आमचें जें आपलेपण आसा पळय तितलें आमी ताका ओपून दिवया ताच्या नांवांत तें भायर काडया आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो दुसऱ्या सुस्कारान ताचें बरेपण आनिकूय वाडटलें आनी हे परी 5 मिनट हे परी सादता म्हणसर आमचे भितरल्यान जिवीत बदलोन येतलें आनी हे परी आमी रातची तर 5 मिनट सारीत आनी सकाळची जाल्यार आख्खो दीस आमी जेजूच्या एकवटान सादतले आमकां कसलेंच वायट लागचें ना आयलें जाल्यार तें आमी सगळें जेजू सगळें धरून त्या अणभवांतल्यान आमकां धीर आदार आनी गोठाय आनी मॅच्युरिटी येतली जेजू हें तुवें आमकां सगळें कळीत केलेलें आसाय आतां तें आमचें सगळें जिवच्याक तूंच आमकां मदत कर